हाय गाईज वेलकम बॅक टू आर चॅनल राधे राधे. सो आज आम्ही सकाळी फुडें चड काय करूंक ना, लेट उठले आमी मातशी आणि फक्त आता च्या बीन पिवन जाले आमची आणि पळोवया आता दिसभर कितें आनी आहा ते. तरी पळय आत्तां आमी च्या पियाली, भाजी आणि पाव खाल्लो आमी. कडक पाव हाडलेले डॅडीन, सो ते खाल्ले. शूट करपाक विसरले ते, बट येस. सो आमची ही ऑर्डर येयल्या, काल येयल्या एक्चुली, बट दाखोवपूच ना इतलें. सो आमी ऑर्डर केल्ले मोयसो. एक्चुली आमी 9 पॅकेट्स ऑर्डर केल्ल्यो, सेट ऑफ 3 म्हणून. बट ते येताना 3च येयल्या. तिसरें काडून दवरला बिकॉज ते हांगा मातशें कितें तरी पीन काय कितें तरी लागून मदीं फुटला ते, म्हणून ते आतां झिपलॉकान घालून दवरला. आनी हे सारके इतले कुसलेले येयला सारके शी हीट सारके. बट एक्सपायरी डेट बीन बरी आहा तेजी आनी रिटर्नूय करूंक मेळना ते, म्हणून दवरले आमी. आनी बाकीचे जे रिफंड येयलो तेंच्यांनी आमकां हें कळिल्लें दिसता, ती पळयताली दिसता पयशे पोचता जाल्यार आपल्याक. बट आमी हें केलें तेंकां रिफंडाक घातले ते. सो मागीर रिफंड येयलो आमकां. आनी हे आतां मोयसो, ही आयस्क्रीम न्हू, हे मोयसो चड बरें लागता. तुमी ट्राय करात इफ केन्ना. ब्लिंकिटार बीन मेळना ते झप करून, म्हणून एमेझॉनार ऑर्डर करचें पडलें. आनी मागीर अशें जाता, आनी करची ना आमी. दीस इज द लास्ट टायम आमी ऑर्डर केला. जेवण पळय पळोवपाक सारकें बरें मचमचीत दिसता सारकें. सो आयज लंचाक आसा सुरेश शीत, बांगड्यांची कडी आनी भाजलेले बांगडे. कितें आमच्यो वांडो धुताले कुसलोले सारक्यो, प्रेशरान इतल्यो बऱ्यो बेगीन साफ जाता. आनी मी बायकी धुवन काडल्या आतां सगल्यो. परथ्यो करून करून मारता. कितें खाता? कितें खाता? पापड. पापडी शिव सांगता हां हा बरं कळा खा न्हू. खंयसर मेळटा तो सांग तुमी लोकांक. केळी म्हापशा आतां खंयच्या पयलीं करीत आतां कोण घालताय सांगून नाका. तुका सांगताली पापा म्हणटा. आतां इतलें बरें जायना हेंचें. पयलीं तो म्हाल तेंचो भिकतालो तो, उबे रावंक मेळनासलें थंय. आनी आतां पळय, आतां कोणूच नासा थंय. आनी आतां इतलो तूं कितें हाड, हिट एंड मिस, चडशें मिस. तर आयज आमी करया अंडा शाकुती, जे एकदम टेस्टी लागता. यू शूड ट्राय दीस. आता आमी एका तोपान दवरला गरम उदक, ते बरें बॉयल करून घेवया. आनी तितून आमी घालया ही 4 तांतयां. ही मिरसांग आमी पयलींच रेडी करून दवरलेली, सो आनीक कांय झंझट ना. आतां ही तांतयां बॉयल जाली का आमी हिंका पील करून बरी कट करून घेवया. आमी एका तांतयाची 4 पीस मारल्या. आतां एका गरम कायलीन घालया थोडें तेल आनी तितून लसूण घालया आनी बरी फ्राय करून घेवया. तितून घालया बारीक कट केल्लो कांदो आनी मिरसांग. आतां हे मातशें बरें भाजून घेयात. आतां हे बरें भाजले पळय, आतां हितून घालया आमी इल्ली जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी ही रेडी आसलेली मिरसांग. हितून आमी इल्लें उदक घातलां आनी मातशी पातळ कन्सिस्टन्सी करून घेतली. हे मातशें कूक जाले काय हितून आयस क्रिस्टल्स आहा ते सुद्दां मेल्ट जातले. तुमी चिंततात हितून गुळे गुळे कसले आहा, दॅट इज आयस क्रिस्टल्स. हेका मातसो खतखतो येयलो काय ते आपुणूच मेल्ट जातले. हो टेक्स्चर मातसो चडूच दाट आहा, म्हणून आमी हितून उदक घालून घेवया थोडें. तुमकां जशी ग्रेवी करपाक जाय तितलें उदक घालात भितर. चड ग्रेवी जाय जाल्यार चड उदक, ना जाल्यार सुकेंच दवरात. आतां हितून आमी घालून घेवया थोडें मीठ आनी थोडो मॅगी क्यूब. हे तुमकां जाय जाल्यार स्कीप सुद्दां करूं येता, बट हितून टेस्ट बरो येता. जस्ट लेटिंग यू नो. आतां हे दवरात आनी हेका बरो खतखतो येवनी. आतां जेन्ना तुमकां दिसलो की हेका बरो खतखतो येयलो, हितून आमी कट केल्लेली तांतयां घालया. आनी तांतयां मातशी स्लोली घालात, ना जाल्यार ते एग येवक सगळे मिक्स जातले. आतां मातशें स्लो ते मिक्स करात. हे आतां चड वगत बॉयल करपाची गरज ना, बिकॉज हे ऑलरेडी सगळे कुक्ड आहा. लास्टाक हेजी गार्निशिंग करया कोरिएंडरान. तुमकां जाय जाल्यार मिक्स करात, ना जाल्यार तशेंच सोडात ते. आतां तुमची एग ग्रेवी रेडी आहा. हे शीत, पाव, चपाती कितेंय खा, हेच्या वांगडा मस्त लागता सारकें. बेस्ट जाला रे हे. कितें हे बरें जाला हे. टू गुड, 10 on 10. ही तुमी रेसिपी ट्राय करात. डेफिनेटली. आतां आमी येयल्या स्ट्रॉबेरी आयस्क्रीम विथ स्ट्रॉबेरीज खावपाक. आनी कशी आसा ती. कशी आहा? मँगोच्यान बेटर ना, बट हा लायक once in a थंडी Experience. खंय या मा आमट म्हाका इतलें आवडोंक जाय बिकॉज तिका आमट आवडत ना चड. सेम म्हाका इतलें आवडना आमट.